गीत घेवया पेज 12 A24 सोदता तुका. संकोष्टानी सोदता तुका, हुस्क्या कोतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका, दिसा फातर उदेताना काळजांतले उदका सोडटा, आयच्या दिसा जेसूर बुजोत तुका दोनया ते भेटयता. Today's Mass is offered for the following intentions: birthday, thanksgiving, good health, Apollina Menezes. Mass is offered for the souls of Philip Disa, Manuel and Mary D'Souza, Francis Xavier D'Souza. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं दर एका मनशाक देवाच्या मिसावांत वांटो आसा. हे देवाचे मिसाव ह्या संवसारांत साकार करूंक वावुरतना आमकां जायत्यो आडखळ्यो मेळटात. थोडे पावट नाकाडणी ओकमानाची उतरां दुसऱ्या कडल्यान आमकां आयकुची पडटात. असल्या वेळार कांय पावटी आमी देवाचो वावर करपाचो सोडून दिवंक येवजिता आनी थोडे पावट सोडून लेगून दिता. देव सदांच आमच्या सांगाता आसा. आमकां आडखळ्यो ओकमान नाकाडणी आमच्या जिवितांत येता तेन्ना देवाचो वावर सोडून दिवंक न्हय, पूण काळजीदारपणान आमच्या सोम्या जेजू भाशेन आडखळ्यांक फुडो करूंक गरज. देवाच्या मिसावांत आमकां वांटो आसा हें आमी वळखूंक आनी आडखळ्यो येतात तेन्ना काळजीदारपणान फुडो करूंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां देवाची कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपाक मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, पास पोरबेचे आमचे ओत्रेक आनी निच्यो बऱ्या कोरण्यांनी सुफळ जावं दी. सदां तोखतल्या सुखांची दिसान दीस ओदीक ओदीक आशा धरून ते जोडूंक जोतनायेन प्रयत्न करूंक आमकां कृपा दी. आनी पास्कांच्या गुटांत सासणाक आमकां भाग मेळचे खातीर हुर्बेन वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप.
आंथियोकेक थोडो वेळ रावतोच गालासिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलू सगल्या शिंसांक गोठाय दितालो. जोलमान आलेशांद्रीचो आपोलो नांवांचो एक जुदेव एफेस शारांत आयलो. तो उलोवंक सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकान गळ्ळलो. सुम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी तो ओतम्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत जिवांचें स्नान वळखतालो. देवस्थानान तो व्हडा धिरान उलयतालो तें प्रिस्लान आनी आकिलान आयकलें तेन्ना ताणीन ताका आपणाशी व्हेलो आनी सुम्याचे वाटेची ताका बारीक सोजमणी दिली. आकायेक वचूंक आपोलोन कुशी दाखयली तेन्ना भावा भयणींनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिंसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवां कडेन बोळान वाड विवाड चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटावन जेजू अभिशेक म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सोमेस पोरजानोन ताळयो पेटात संतोसाचे उलास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचें मनशांनी भें दवरचें. तुमेचो व्हडतो राजा तो जबाब आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेच्या शिवासणार बसून तो आपली राजवडकी चलयत आसा. जबाब आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. आमी आब्रामांचे देवाची परजा आनी आमच्या बरोबर जमतात राष्ट्रांचे फुडारी. प्रितुमेच्या सरदार देवाचे आधीन आसात. सगल्या वयर तो राजवट चलयता. जबाब आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. उद्गार. Solves porok, soy, soy, solves porok, soy, soy. जेजू म्हणटा हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. Solves porok, soy, soy, solves porok, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां ओपारींनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन ओपारींनी उलोवंचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजे नांवी मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप खाशा तुमचो मोग कोत्ता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव
देवासून उपजला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू शिसांक सांगता, जें कितें तुमी बापाक कडसून म्हज्या नांवान मागशात तें तुमकां मेळटलें. ह्या उतरांचो अर्थ असो न्हय की आमी मागता तितलेंय मेळटलें आनी मेळूंकूच जाय. जेजूच्या नांवान मागप म्हणल्यार ताच्या अधिकाऱ्याचेर पातयेवन मागप. कित्याक म्हणल्यार मागणें कोत्तना ताचे कुशेक राजी आसूंक, ताची कुशी करूंक आनी ताचे कुशेक सदांच पयलो वयलो जागो दिवन मागणें करप. म्हजी कुशी न्हय बगत तुजी कुशी जावं दी. बापाचे कुशे पोरमणे आमचें मागणें आसा जाल्यार आमचें मागणें फळादीक जातलें. जायते फावटी आमचें मागणें म्हणजे आमच्या गरजांची लादीन देवा मुखार घालता. मारयेन देवाची कुशी केली. सांत जुजेन आपल्याचें वडपण सोडून देवाची कुशी पाळली. सर्गीचें राज पयलें सोदात आनी उरलोलें सगळें तुमकां मेळटलें. देव आमकां कितें बरें वायट आनी गरजेचें तें सगळें जाणा. आमच्या मागण्यांतल्यान देवाची कुशी करूंक वावरूंक गरज. आपल्या निमाण्या जेवणार जेजू आपल्या शिसांक म्हत्वाचो संदेश दिवन म्हणटा, हांवें तुमचे पांय धुल्यात जाल्यार तुमी तशेंच करूंक जाय. हीं उतरां आमकां जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत 13:14 वाचूंक मेवता. आपूण सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला म्हूण जेजू सांगता. सांत दामांव मोलोकाय जुंव्यार वचून कोड जाल्ल्यांची मोगान सेवा केली. सांत मदर तेरेजान अनाथ आनी कोण नासलेल्यांची आनी पिडेस्तांची मोगान सेवा केली. सांत जुजेवाजान श्रीलंकेचे पोजेची मोगान सेवा केली. तांचो भावार्थ जागयलो. तांणी जेजूचो मोग आपले सेवेंतल्यान दुसऱ्या तांय दाखयलो. जेजू म्हणटा, एका इश्टान आपल्या दुसऱ्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो जाल्यार हाचे परस व्हडलो मोग ना. जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत 15:13 वाचूंक मेवता. खरो मोग जावन आसा दुसऱ्या पासत तुकाच उणें करप. देवान संवसाराचो इतलो मोग केला की आपल्या एकल्याच पुता आमच्या पासत व आमच्या मोगा पासत संवसारांत धाडलो. आदल्या कोरारांत आमकां आब्रामाची देख मेळटा. देवाच्या मोगा पासत आपल्या एकल्याच पुताचें बलिदान करून तो फाटीं सरूंक ना. सांत दामांव, सांत मादर तेरेजान, सांत जुजेवाजान आनी दुसऱ्या भाग्यवंतांनी आपल्या जिवितान कोश्ट दोग सोसून त्याग सॅक्रिफीस करून आपलें जिवीत दुसऱ्या खातीर खोचिलें. ही जेजूच्या त्याग सॅक्रिफिसाची आज्ञा पाळून म्हाका जेजूचो उलो ताचो हांव मोग कोत्ता जाल्यार ही त्याची त्याग सॅक्रिफिसाची आज्ञा हांव पाळटलो. आसा हांव तयार ती पाळूंक. तर ह्या मिसा बेटेंत वांटो घेतना सेवेचें मोन मोगा दयेच्या कोरण्यांनी आमी आपणावंक आनी दुसऱ्यांचे सेवेक आयती आसूंक आमकां कृपा मागुया. गीत घेवया पेज 28 C1. आमचे 2 हात उबारून. आमचे 2 हात उबारून सर्वेस पोरक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वाळू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग ओपुया. दोनया तुज्याच बरेपणान हाडटा उंड्या सोऱ्या दाना.
जातली रोकडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी काना पिवना आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटुया आमचे दोळे उबारून देवा वाळू पळुया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोगू ओपुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काली आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दोबाज्यान आमी कोच्ची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण कोत्ता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दलबाराचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवें आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुच्या पासत ते वारयतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी हे कालशीन ले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान
ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगती तिच्या पोती बागेवन सुसे बागेवन दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवन तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोट सोडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 71 D42. तुज्याच फाटल्यान येता जेजू. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या कोवल्या. बुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उंड्या.
सोप्या मार्गार जेजू आमचे विसवासता ओरोनातल्या सोग्या जाग्यार जेजू आमच्या उत्कातिकान तुझेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोबल्या बुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उंड्या ओरोनासात दोंगरा सोटेर जेजू आमची शुपांस विचार आमचे निर्भोल ओस्कोट कुडीक जेजू आमचे जिवीत सासनी प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा,
ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोवं म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 93 F16 मिसाची बेट सोपली. मिसाची बेट आता सोपली. क्रिस्ता शांतीन घरात चलया. सर्गी कृपा आमची दिवली. देवा कार्गा आता दिवया. सर्गी कृपा आमची दिवली. देवा कार्गा आता दिवया.